5 राज्यातले विधानसभा निकाल बादतले भाजपाक गोंयांतय काँग्रेस तर म्हणटाच पण गोवा फॉरवर्डकय दिसता तशेंच। मायनिंग अवलंबितांच्या धरण्यांक तेंको दिवपाक धावले गोंयचे राजकारणी दिल्ली। चर्चिल म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचो निकाल आमकां लागना। क्लाउड आल्वारिसाक धांवडायत म्हणपी काब्रालाचो काँग्रेसीन केलो निषेध। मुख्यमंत्र्याच्या भलायकी रिपोर्टाचे केशीची सुनावणी पुराय, अर्ज मानून घेवप काय ना हाचो निर्णय दवरलो राखून। मडगांव पणजेची येरादारी वास्कोच्यान घुंवडावपाक काँग्रेसीचो विरोध, निर्णय रद्द करपाची मागणी, दुसरो पर्याय सोदात। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्या भाजपा प्रणीत सरकाराचे भविष्य 5 राज्यांनी निकतेच जाल्ल्या वेंचणुकेच्या निकालांचेर आदारून आसा अशें सगळेच म्हणटाले। भाजपान 5 राज्यां वगडायली। हिंदी भाशीक राज्यां भाजपा कडल्यान कोचून घेतिल्ल्यान काँग्रेस आता उमेदीन आसा। आता जाल्यार गोवा फॉरवर्डकय दिसता गोंयची राजवट अशीच चल्ली जाल्यार हांगाय तेच चित्र दिसूं येता। गोंयचे युती सरकार कोसळटले आनी विधानसभा बरखास्त जातली अशें काँग्रेसीक दिसता। हे स्थितीक लागून लोकांक नासले तरी आपणाक अच्छे दिन आयल्यात अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक दिसपाक लागला। ही सुरवात नांदी आहा भारतीय नागरिकाची हे ऑस्ट्रेलिया सांबाळपाचें आनी टू सेव द डेमोक्रेसी आनी जे हेंच्यांनी स्वार्थापोटी जे केल्या हे आयज तांकां कळोन येतलें की देश खंयच्या हेची वाट पळयता। आतां आमी गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाचे पूण ज्या स्थरार दुसऱ्या पक्षांचे घेवन सरकार करप काय ना डिसिजन घेवपाक जाय। आणि ह्या खेपेक दिसता म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी प्रोजेक्ट मेळिल्ली दाखोवपा खातीर आनी तातूंतल्यान ताणें दाखोवन दिलें की आमकां काँग्रेसचें राज्य परत आयिल्लें जाय। आनी तातूंतल्यान आज आमी पळयतात की 3 राज्यांनी तरी काँग्रेस सरकार फॉर्म करता अशी परिस्थिती आसा आनी गोंयच्या प्रजा अत्यंत हुशारीन निर्णय घेतली आनी ह्या खेपेक ते निर्णायक रिजल्ट दितले अशी म्हजी आस्त आसा सामकी। असेंब्ली जावं कितेंय जावं ह्या 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या सारखे स्टेटीन जे हिंदुत्व करून हे करताले ह्या हितून तांकां तेगेले पॉलिटिक्स लोकांक आवडना। लोकांक पॉलिटिक्स कसलें जाय सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्लो जाय। सो बीजेपीक एक लेसन आसा हातूंतल्यान की राजकारण कशें करप तें म्हाका दिसता लोक तांकां शिकयतात। त्याच भशेन गोंयांत जे आमचे अलायन्स पार्टी आसा गव्हर्मेंटाक बीजेपी बरोबर जे राहुल गांधीक असेंब्लीक भायर खास करून गोवा फॉरवर्डाचे लिडर्स आनी राहुल गांधी जेन्ना अध्यक्ष जालो तेन्ना ताणें क्रिटिसायज केलेली तेजे कडेन कॅपेसिटी ना कितें करून। आयज तांकां एक चपरक पडला हातूंतल्या लोकांनी की राहुल गांधी लिडर कितें तो हातूंतल्यान एक प्रूव जाता। देशभरात फक्त मोदी आनी बीजेपीचेच लोक सुभाष शिरोडकराले स्टेटमेंट आशिल्ले त्या सुभाष शिरोडकराक सुद्धा जेणे इतली वर्सां राजकारणांत काडल्या ताका सुद्धा एक परत चिंतन करपाची गरज आसा। तो पयशां खातीर गेल्लो काय काँग्रेस राज्यां येवपाना म्हणून गेल्लो हाचेर विचार करपाची गरज आसा। गोंयांक हेचो खूब व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो। गोंयच्यो खणी सुरू केल्यो नात जाल्यार भाजपा गोंयची लोकसभा वेंचणूक हारपाक शकता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी मंत्री विजय सरदेसायान म्हटलां। जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस मोहन लोलयेकराच्या कोतान भाजपा आपले राष्ट्रीय धोरण बदलिना जाल्यार सरकाराचेर परिणाम जावं येता। की मॉब लिंचिंग जावप किंवा गायीच्या नांवाचेर मुसलमानाच्या नांवाचेर दंगल जावप हे जे कितें आसा पळय ताजे दृश्टीन ह्या बीजेपीक मारिल्ली एक चपराक आहा। कशें आसा की पयले इमर्जन्सी वेळार भारताच्या लोकांनी दाखोवन दिल्ली की मॅच्युरिटीक की आमी कोणेय कितें जर सत्तेर आसात ते कितें करता आमी सहन करची ना। आजय भारताच्या जनतेन तें दाखोवन दिल्या। गोंयांक सरकार स्टेबल आहा, इलेक्शन जावपाची चान्सीस दिसना म्हाका। आतां गोंयांत पार्लमेंटाक जर म्हणत तर पार्लमेंटा वेळारय जर बीजेपीन आपल्याली चूक सुदारली ना, बीजेपी जर गोंयचें एक वातावरण वेगळें आशिल्लें अशी परिस्थितीक बीजेपी जर आपल्याली चूक सुदारना आनी बीजेपीचे कट्टरवादी जर परत तोच उर्वरीत भारतांत केल्लो प्रयोग जर गोंयांत करपाक सोदतात तर तांकां हांगा तीच सबक मेळटली। बीजेपीक चपराक मारपाची सुरवात ही गोंयकारानूच सुरू केल्ली। गोंयांत हे पयलो प्रयोग जाल्लो। गोंयांत तशें बीजेपी कडेन मत ना। बीजेपी आमच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्याचें सरकार आहा। बीजेपीक अलोन लोकांनी सत्ता दिली नाशिल्ली आनी ताजे नंतर गुजरात, कर्नाटक आनी आतां बाकीचे ट्रेंड दाखयता। गोंयची जनता भरपूर शाणी आहा आनी गोंयचे जनतेचेर आमचो पूर्ण विश्वास आहा। मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराची प्रतिक्रिया मेळोवपाचो आमी यत्न केलो पूण ताणें सांगलें खणी सुरू करपाचो दिल्ली निर्णय जाल्या उपरांत म्हणल्यार 14 डिसेंबरा उपरांत तो उलयतलो।
गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकार जंतर मंत्रावयल्या धरण्यात दाखल जावपा खातीर दिल्ली गेल्ल्यान ताची भेट जावपाक शकली ना. मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेकार आणि रमेश नायक रावत. खण प्रस्नाचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निर्णय आमकां लागना. सर्वोच्च न्यायालया परस संसद व्हडली. प्रधानमंत्र्याक सांगून कायद्यात बदल करचो पडटलो. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान दिल्ली वचून थेट सुप्रीम कोर्टाकच आव्हान दिले. रामलीला मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिसा गोंयचे आमदार आनी मंत्री खण अवलंबितांचे माचयेर उलयले. MMDR कायद्यात दुरुस्ती करून गोंयच्यो खणी सुरू करच्यो हे मागणे खातीर खण अवलंबितांनी दिल्ली सुरू केल्ल्या आंदोलनाचो दुसरो दीस. मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार दिगंबर कामत, दीपक पावसकार, चर्चिल आलेमाव, प्रसाद गांवकार, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, फ्रांसीस सार्दीन हांचे बरोबर शिवसेनेचो महाराष्ट्राचो खासदार संजय रावताने आंदोलकांची भेट घेतली. लोकसभा बंद पडल्यानंतर प्रश्न सुटणार असेल तर 10 दिवस बंद पड. मी म्हणतो गोवा बंद करा लोकांचं. गोव्याला जर तुम्ही थोडंसं टाईट केलं, गोवा काय फक्त टुरिझमसाठी नाही आहे. लोकांना मजा मागायला लोक गोव्याला येतात. त्यांना जरा तुमचे प्रश्न कळू द्या. एक दिवस जरा एअरपोर्ट जाम करा. तिकडे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जाम करतो. आम्ही तुमच्या वांगडा आसा म्हणून हेच सांगपाक आयला. हांगा कसलेंच राजकारण नसताना आम्ही 40 आमदार तुमच्या खातीर वावुरतले. आणि हे जे आता इलेक्शनाच्यो काय गडबड आशिल्ल्यो, त्या इलेक्शनाचे ते रिझल्ट काल डिक्लेअर झाले, पूण आता फुडें कशें वचपाचें, प्रत्येक मायनिंग डिपेंडंट एरियाच्या आमदाराक प्रयत्न करचो पडटलो की हे विषय फुडें खंय तरी कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर फुडें व्हरूंक जाय. तेज्यातलो हांव एक मनीस आसतलो जे खंय म्हाजे मतदारसंघाच्या लोकांक बी त्रास जाला. मायनिंग ज्या दिसाच्यान बंद जाला त्या दिसाच्यान आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाला. लोकांक जॉब सिक्युरिटी ना. लोक आयज विचार करता की फुडाराक कितें जातलें. पयर बी हांवें स्टेटमेंट केलें की गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट तें डिसिजन जावपाची गरज आहा. आनी हांव केन्ना चड उलयना, तेका तूं खबर आहा. हांव म्हाज्या मनान कितें आसता तो एकूच की लोकांचो रोजगारचो प्रश्न, लोकांचो मायनिंगाचो प्रश्न. आनी लोकांचे मायनिंग डिपेंडंट आसूं, ट्रकवाले आसूं. आयज आमचे उसगांवच्या परिसरात गेले ट्रकवाले, आमचे दुकानवाले सांगता की कांयच गिरायक जायना म्हणून साहेब. जो कायदो सुप्रीम कोर्टान दिला तो आमकां चलपाचो ना. तुमच्यांनी फकत प्रायम मिनिस्टर सांगून पार्लमेंटान एक अमेंडमेंट पास करपाक जाता. आनी सुप्रीम कोर्टान जें कितें केल्लें आसा ताका ओवररूल करपाक फकत पार्लमेंट जबाबदार आसता. कित्याक पार्लमेंट म्हणटा तो रुलर, कोर्ट म्हणटा तो जजमेंट दिवपी. सांखळे जेन्ना तुमची मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक वयता आसतना हांव सांगिल्लें की तुमी जर दिल्लीक गेले जाल्यार आमचो पूर्ण तेंको तुमकां आसतलो. हांव गिरीश आमी कितलो जाण आयिल्ले ते पूर्ण तेंको तुमकां आसतलो. आनी गरज पडल्यार तुमी उलो मारलो जाल्यार आमी दिल्लीक येतले किंवा खंय सांगता थंय येवपाक आमी तयार आहा. गोंयकार भावानो भयणी, ह्या रामलीला मैदानाचेर रामलीला जाता. दर वर्सा तो कार्यक्रम हांगा जाता. ह्या सुवातेचेर करपाक जाय. पण रावण कोण, कोणाचें नांव घेवपाची गरज ना. परंतु रावणच्या रुपान जे तुमचें जे संकट उबें जालां, त्या संकटाच्या रुपान हो रावण आमच्या समोर उबो जाल्लो. हे संकट दूर करप म्हणजेच रावणाचें दहन करप. घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. वीज मंत्री निलेश काब्रालाचेर काँग्रेसीन टिका केल्या. गोवा फाउंडेशनाचो मुखेली क्लाउड आर्वादिसाक राज्या भायर धांवडावचो अशें निलेश काब्रालान दिल्ली म्हणिल्लें. काब्रालाचेर क्रिमिनल केस घालतले अशेंय काँग्रेसीन म्हटलां. क्लाउडाच्या जिविताक कसलोय धोको उप्रासलो जाल्यार ताका काब्राल आनी सरकार जबाबदार आसतले अशेंय काँग्रेसीन म्हटलां. क्लॉड आल्वारीस आनी ताचें गोवा फाउंडेशन बेकायदेशीर खणींच्या विरोधात लढो दीत आयल्यात. सरकारान जायते चुकीचे निर्णय घेतिल्ल्याचे ताणें वेळावेळार कोर्टाचे नदरेक हाडून दिला. कोर्टाने जायते खेपे सरकाराच्या बेकायदेशीर कृतींचेर बडी मारल्या. काँग्रेस
पार्टी रुलिंगान आशिल्ली तेन्ना BJP ऑपोजिशनान आशिल्ली तेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो BJPचो लिडर बा मनोहर पर्रीकर जो आज गोंयचो CM आसा का ना तें लोकांक खबर ना, कारण आज तो लोकांक दिश्टीच पडना. हो जो थंय न्हिदला तेणे एन्क्वायरी मागलेली म्हणून हे सगळो जो हो एन्क्वायरीचो जो मायनिंगाचे इश्यूचेर सुरू जाल्ले आणि हे सगळे रिटन डॉक्युमेंट्स आसा. सो निलेश काब्रालान मातसो विचार करचो, कारण आज सेंट्रलाक BJPचे गव्हर्मेंट आसा, स्टेटानूय BJPचे गव्हर्मेंट असले आणि गेले 2 टर्म ते लोकांक फटयत आसा. आज आमी मायनिंगाचो इश्यू सॉर्ट आउट करता, फाल्यां सॉर्ट आउट करता आणि कितेंय जालें जाल्यार काँग्रेसीन केलें तें अशें म्हणून ते लोकांक पानां पुसीत आयल्या. सेंट्रलाच्या गव्हर्मेंटानूच सांगलें की आमी खंयचोच कायदो हाडूंक शकना, जावं जे कितें ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय ते आमी हाडूंक शकना. हे डायरेक्ट आज BJP सरकारान ह्या गोंयच्या सरकाराक सांगून थपट मारलेले आसा. आणि सो हांव निलेश काब्राला एकूच वॉर्निंग दिवंक सोदतां, आनी दिस इज लायक हो क्रिमिनल ऑफेन्स आसा. म्हणजे क्लॉड आल्वारिसाक काडून तो भायर उडयतलो, गोंयच्यान धांवडून घालतलो, ही भाशा पळय आसा. म्हणजे खंय तरी हो तेजेर एक जिवाक आज क्लॉड आल्वारिसाचो धोको निर्माण जाल्लो आसा. इट इज लायक म्हणजे आज आमी खंय तरी ही सुमोटो पुलिसान सुद्दां ही दखल घेवपाक जाय आणि ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक जाय अशी काँग्रेस पार्टीची मागणी आसा. डेमोक्रेसीचेर हेंचो परत हे आघात करता. आपल्याक जाय तशें हे आज दादागिरी म्हणजे डिक्टेटरशीप आज ही चल्लेली आसा. हांवें आतांच म्हटलं त्या प्रमाणे जर गरज पडली जाल्यार आमी क्रिमिनल ऑफेन्स हो तेजो रजिस्टर करतले अगेन्स्ट निलेश काब्राल. आमी काँग्रेस पार्टी आमी मुखार वचून हे निलेश काब्रालाच्या आड आमी म्हणजे आमी कंप्लेन आसा ती रजिस्टर करतलीच गरज पडली जाल्यार. पूण आज खंय तरी तुमी गोंयान पळयल्या आनी सबंद भारतभर डेमोक्रेसी म्हणटा ती ह्या BJP सरकारान लोकांची दिवंक ना. फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन कोण उलोवपाक तेंच्या अगेन्स्ट केलो की तेजेर खंय तरी ताका बंदिस्त करप. इवन प्रेसाक सुद्दां अशेंच तेंच्यांनी केल्लें आसा. खंय आनी निलेश काब्रालाक वॉर्निंग दिता, जर क्लॉड आल्वारिसा आनी तेच्या फॅमिलीक कितेंय जर धोको जालो जिवाक तेंच्या आणि कोणी जर तेंचेर अटॅक केलो सगळी जबाबदारी ही निलेश काब्रालाची आसतली आणि BJP सरकाराची आसतली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे भलायकेचेर दाखल केल्ले याचिकेचो निवाडो उच्च न्यायालयान राखून दवरला. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे भलायकेची माहिती लोकांक दिवची हे खातीर ट्रोजन डिमेलोन याचिका दाखल केल्ली. मुख्य सचिवान तज्ञ दोतोरांक घेवन मुख्यमंत्र्याचे भलायकेची तपासणी करून ताची माहिती लोकांक दिवची अशें याचिकादारान मागिल्ले. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे भलायकेचो अहवाल सरकारान सादर करचो अशें कोर्टान सांगिल्ले. Matter has been reserved for judgment. I expect the judgment to come in another 2 to 3 days as indicated by the court. So we'll leave it now that we've placed all the facts and the law before the court. It is for the court to decide. We have full faith in the court. Question that is now writ large before the court and the court will have to pass its judgment is on the question is whether the right to privacy and the fundamental rights of the chief minister, whether those rights take precedence over the rights of the public to know whether the chief minister is in a position to discharge his official functions as a chief minister of the state. न्यायालयान दोनूय पक्षांच्यो बाजू ऐकून घेतल्यो. मुख्यमंत्र्याचे भलायकेचे याचिकेक राजकीय वळण लागिल्ल्यान गोपनीयतेच्या आधाराचेर हो अहवाल उक्ताडार हाडपाक जायना अशें मुख्य सचिवान सांगला. The government of Goa has taken up a plea that the petition was not maintainable on account of the fact that in fact their case is that the Manohar Parrikar's right to privacy, fundamental rights are being infringed, and if information is given as to his health status, whether he is able to discharge his functions as a chief minister, then his right to privacy, fundamental rights would be infringed. The second point that the government took up in their arguments was on the question of that the petitioner had filed the petition to gain political mileage, and that we were in fact that we were not bona fide petitioners. In reply thereafter, when the AG finished his arguments, in reply to that we in fact took the court to newspaper reports reporting press conferences given by the revenue minister to say that the entire administration had collapsed on account of the absence of the chief minister. We also took to press conferences of the MGP party to indicate that because of the pancreatic cancer illness of Mr. Manohar Parrikar, chief minister, that in fact and in his absence from office,
that the entire administration had collapsed. So we tried to controvert all allegations to say that we have come before the court based on substantial news reports, based on press conferences. One of the major issues that was taken up by the Advocate General in his submissions was basically he tried to allege that in fact our entire petition was based on press reports. We tried to point out to the court in reply that in fact the Chief Minister is not accessible to the members of the public. That in fact when the delegation tried to meet the Chief Minister, we were told by the collector that in fact that the Chief Minister is physically incapacitated. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया आणिक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परत एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुठ्ठाळी ते शरयू टॉयोटा जंक्शना मेरेनचो हायवे बंद करपाच्या निर्णयाचेर खर टिका जायत आसा. आता ह्या रस्त्याक लागून गोंय महिला काँग्रेसीन भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी भाजपाची आमदार एलिना साल्ढाणाचो फोग काढला. हो निर्णय रद्द करून दुसरी तरतूद करची अशें महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनोन मागला. बेताळबाटी रेप केशींतलो आरोपी पुलिसांक फटोवन पळून गेल्ल्यान पुलिसांच्या घाळपणाचेरय तिणें बोट दवरला. ऑस्पिसियोंतल्यान बांबोळे जीएमसीत एम्ब्युलन्सींतल्यान येतल्या पेशंटांचे दुख्ख प्रतिमा कुतिनोन सरकारा मुखार मांडला. रस्त्याक लागून जावपी ट्रॅफिक जॅमचो फटको स्कूल आनी कॉलेजीच्या भुरग्यांक बसूं येता. पर्यटकांक एअरपोर्टा पासून ते कुठ्ठाळी येवपाक त्रास जातलो. प्रतिमा सांगता. Without thinking about the plight of Goans, people, Mahilas, they've just come with a statement that 1 year we'll block the road, we'll close down the road and let people take diversion म्हणतात ते. एक म्हणतात ते मनशाचे हालत, ॲडिशनल बर्डन, सेकंड म्हणतात ते पेट्रोल आणि थर्ड म्हणतात यू आर प्लेइंग विथ द सेंटिमेंट्स अँड फिलिंग्स ऑफ द पीपल. यू हॅव टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. बीजेपी इज जस्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. आता जीएमसीक पावपाक एम्ब्युलन्साक 2 वरां लागतात. हेंचे कंजेशनाक लागून कितले आसूं ट्रॅफिकांतल्यान कशें ते फ्लाय करून येवपाक शकना आनी हें केलें जाल्यार पेशंटाक ते एम्ब्युलन्स घेवन वेर्ना चिकाली कोर्ताली येता म्हणल्यार म्हाका दिसता पेशंटूच मरून वतलो. Think of people of Kortalim, the villages of Kortalim, the villages of Thane, Lotolim, Verna and other villages. They will be suffering. How you expect them to remove their cars? They have also got vehicles and cars. ते कार कशे भायर काडटले, ते कशे ट्रॅव्हल करतले. ते 5 मिनटान पावता ते तूं तांकां अर्द वरान करपाक सोदता. द एअरपोर्टा वयल्यान तुमी डायवर्जन करूंक सोदता. फर्स्ट ओनली इट्स मॅस. फर्स्ट ओनली यू ऑल कॅनॉट कंट्रोल द ट्रॅफिक. And after diversion, just imagine what circus is gonna be. People who come, you all are giving a bad name. Go tourism us daga muntale lok. We demand you all come clear and no closing the road. We don't want you all to close the road. You all close the road. आताच आमी 2 वरान पावता मागीर आमकां 4 वरां लागतली. लोकां कडेन भुरग्यां कडेन पेशंट्सां कडेन खेळनाकात. कम क्लियर. डू सम अरेंजमेंट्स. घाला ट्रॅफिक पुलीस. करा तुमचें कितें करपाचें बट नो क्लोजिंग रोड. पर्रीकर नाशिल्ल्यान गृह खातें कोसळ्ळां. ताका लागून गँग रेपात सामील आशिल्ले आरोपी पुलिसांच्या हातांतल्यान फुज्ज्यो काडटात. प्रतिमा म्हणटा. होम मिनिस्टर आयज खंय तरी ना. होम मिनिस्ट्री कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आयज पळोवपाक गेल्यार पुलीस मिशनरी इज लॅकिंग समवेर. आनी आयज स्टेटमेंट दिता पुलीस की जो कोण ट्रेस करतलो द सिटीजन हू विल ट्रेस ऑर विल गिव द फीडबॅक और आयडेंटिटी दाखयतलो तो खंय आसा कोण खंय आसा तो ईश्वर म्हणटा तो एक्यूज ताका आमी अवॉर्ड करतले म्हणून. देन वॉट इज द जॉब ऑफ द पुलीस? ही मॉकरी जाल्यार यू ऑल वॉन्ट टू मेक द पीपल फायंड आउट द एक्यूज. देन वॉट आर यू ऑल डुईंग? वाय यू ऑल आर गेटिंग पेड हेफ्टी? आय एम डिमांडिंग विथ द एसपी. You have suspended the cops who are on the job, but just find out whether they are hand in gloves, because we feel there is some political connection. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. काळजाचो दोतोर फ्रांसीस कुलासान दुस्वास करप्यांची काळजां ट्रान्सप्लांट करून बदलून उडोवची आनी थंय मोग करप्यांची काळजां बसोवची असो राजकी सल्लो दोतोर कुलासाक राष्ट्रीय पावंड्यावेलो विचारवंत आनी साहित्यीक पद्मश्री गणेश देवीन दिला. दोतोर कुलासाची 75वी मनोवपाक तो गोंया आयिल्लो. मंगळारा सांजे मडगांवां जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात 5 राज्यांनी जाल्ल्या विधानसभा निकालाचे पडसाद उठले. मडगांवच्या गोमंतक विद्या निकेतनात जाल्ल्या ह्या वाडदीस सुवाळ्याक माचेर दत्ता दामोदर नायक, फादर आलेक्स मिनेझीस, ॲडव्होकेट क्लिओफात कुतिनो
दामोदर मावजो आणि डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो उपस्थित आशिल्ले. गणेश देवीची हस्तुकी दोतोर कुलासाक मानपत्र आणि सिया पंडितान काडिल्लो ताचो पोर्ट्रेट भेटयलो. देशात धर्मीक तेड वाडत चल्ल्या खरी, पूण भारतांतलो तळागळांतलो लोक अजूनय एकठांय येवन लोकशाय वाटावपाचें काम करता अशें दोतोर कुलासोन सत्काराक जाप दितना म्हटलें. पळयात सोहळ्यातलो विचारांचो जागर. From an atmosphere of communal harmony, we find increasingly the seeds of communal dissension being sowed here and there. Sometimes it looks like we are almost going through a period of political anarchy and chaos. But it is heartening to know that all of us together are fighting to save democracy and the right to dissent in this India that is ours and we love so very much. Somewhat absent-mindedly taken for granted that freedom is there forever, whether we take care or not, and therefore had allowed the poison of rabid hatred, intolerance to spread in many segments of this society. Doctor, you are an embodiment of these ideas. And if you can do something with all the technology at your disposal, please transplant the hearts of all those who want to hate anybody. दोतोर कुलास हो फकत काळजाचो दोतोर न्हय, तर राजकीय मळावेलें एक खडेगांठ व्यक्तिमत्व. एके वटेन त्याच्या वाडदिसाचो हो सुवाळो चलतालो आनी दुसरे वटेन 5 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकांचे निकाल येत आशिल्ले. ताका लागून साहजिकच सगळ्यांच्याच उलोवपांत ताचो उल्लेख आयलोच. Today is not a victory of the Congress. Today is a victory of democracy and a knock, a serious knock, not yet a knockout, to fascism and dictatorship. दोतोर कुलासाचो आज 75वा वाडदीस आणि देशांत आज एक बरी गुड न्यूज आयल्या. देशांतल्या 3 राज्यांनी निधर्मी विचाराचो विजय जाला. त्या नदरेने आज हो बरो दीस आनी दोतोर कुलासाच्या वाडदिसाची भेट अशें आमी समजतात. अशें म्हणटात की सोसायटी इज हर्ट नॉट बिकॉज ऑफ वायलन्स ऑफ बॅड पीपल but because of silence of good people. आज देशातल्या कांय राज्यांनी जायत्या राज्यांनी जो निकाल दिला ताचे वयल्यान दोतोर कुलासो जे विचार चेरिश केले आज मेरेन ताजे जैत आमच्या देशात जाता ही एक खोशीची गजाल. आणि आमचे नदरेन जशें दत्त बाबान सांगलें तशें ही एक बरी बर्थडे प्रेझेंट तांकां आज देशान फावो केला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.